No, see, it is a very important issue. हो इश्यू अख्खे बारीक बारीक गोंयकाराचो आनी आमगेले जे फ्युचर जनरेशन आहे इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीस. म्हादय इज आर लायफलायन आनी म्हाका दिसता की आमी पॉलिटिक्स पॉलिटिसायज करपाचें न्हूय आयच्या दिसाक. आमी सगळ्यांनी एक फर्म डिसिजन घेवपाक जाय. ऑल 40 ऑफ अस हॅव टू टेक अ व्हेरी फर्म डिसिजन इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट. आमगेली जी पॉलिटिकल एफिलिएशन आहे ती सेकंडरी आमी दवरपाक जाय. वी शुड नॉट ब्रिंग दॅट टुडे. टुडे वी आर गोवन्स फर्स्ट. सो डेफिनेटली वी विल पुट आवर स्टँड. आय विल स्पीक इन द हाऊस ऑन दिस इश्यू. दुसरो इश्यू म्हणटा की काल मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचे हे प्रस्ताव येयला तुम्ही डिमांड केलेली पण बीजेपीन हे करूंक गेले. स्पिकरान कितें डिमांड केलो राती चोयता मरे कितें जाचें मोठा मतो. स्पिकरान आपल्याक जाय म्हटलं आनी आपल्याक जाय म्हटलं नाव दवरलेलें. मागीर तुम ते मुखेलमंत्री खंय विचारपा जाय मरे कितें तें. मुखो आम कितें जालो तें वी आर व्हेरी क्लियर नो. इफ द गव्हर्मेंट डजंट वॉन्ट टू डू इट and they want to act on the dictates of the central government, and this is what is happening. They want to forget the name of Manor Parekar. That I think you asked the honorable chief minister. Looks like. युरी बाब दुसरं ते काल सीएमन एक बोफोर्स आणि राजीव गांधीची पिक्चर तुम्ही त्याका अपोज केली. ना सीएमान केला मग विश्वजीत राणे. He made a mention of the political party. It was irrelevant. We were talking about the municipal act. What is municipal act and where is Bofors? What is the link in that? So these are all diversionary tactics. So I asked to expunge it in protest. Thank you.